नायकावाडो कलंगूट ह्या स्वतेचेर म्हणजे स्पेशली ह्या भागात रोडाचे प्रॉब्लेम हा लोकांक. कलवट धाकटो आसून जो ओनर ह्या लँडाचो आहा तो म्हणालो एक सायडीकसून तुमी कलवट करा आनी सगळ्या लोकांक रोड दिया. हो रोड जर तर सक्सेसफुली कंप्लीट जायत हे सायडीनसून त्या रोडाक जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जे व्हेहिकलाचे प्रॉब्लेम आहा कित्याक हो रोड चड बारीक आहा. हार्ड रॉका कडसून वयता पळय तो रोड चड बारीक आहा आनी आनीक रोड जायत जाल्यार पॅरलल रोड जातलो. सो वचपाक एक वाटेन वचोंक मेळटलें, येवपाक एक वाटेन वचोंक मेळटलें. सो आमचो बाब टिटो प्रोयन्सर जो ह्या लँडाचो ओनर आहा तेणें पंचायतीक परवानगी दिल्ली आहा हो कलवट बांदपाक आनी रिटेनिंग वॉल बांदपाक. आनी तेजे भायर जी रिटेनिंग वॉल एक्स्ट्रा आसतली ती आमी WRDसून बांदून घेतले. तेजे भायर हो रोडूय आसतलो. सो पंचायतीक तो लोबरां जावन दामोर घालून ताका हॉट मिक्सूय आमी करून दितले. ही सगळीं कामां जी आहा म्हाका दिसता कलंगूट सगळे पंचायत मेंबर वावुरता की आपआपल्या वाड्याचेर जी कामां आहा रोडांची, ज्या लोकांक पांय वाटो आसल्यो तांकां 3 मीटर रोड करपाक, कोणाचे रिटेनिंग वॉल बांदपाक, कलवर्ट्स बांदपाक, बाकीची सगळीं बारीक आहा कोणाक टायल्स घालून दिवपाक पाथवेक, हे सगळीं कामां ते चालू आहा करप. म्हाका दिसता जी बरी कामां जितकी आहा ताका लोकांचो सदांच आशिर्वाद आहा. आनी बाब सुदेश शॉन मार्टीन आनी तेजी आख्खी पंचायत हिंगासर आहा ते सगळे बरें काम करता आनी अशेंच काम तेणी फुडें व्हरचें. जी प्रॉमिसीस लोकांक केल्ले फॉर पंचायत इलेक्शन तितके करून दिवचे हें म्हाजें मागणें तेंकां. थँक्यू.